उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा अशे 36 मतदारसंघाची बैठक झाली। उत्तर गोंया भितर आमी म्हापसा हांगासर 20तले 20 मतदारसंघ जे 20 मतदारसंघ क्वॉलिफाय झाले निवडणुकीक मंडळाच्या, आणि त्यामुळे आम्ही सगळे आमदार कोर टीमीचे मेंबर त्यांच्या बरोबर मिटींग झाली। ती जातकच एक 4-5 मतदारसंघाचे आज रातचे नॉमिनेशन जातले आणि फाल्यां डिक्लेअर जातले मंडळ अध्यक्ष। काही जणांची फाल्यां नॉमिनेशन जातली, परवा डिक्लेअर जातले, आणि काही जणांची 7 तारीख नॉमिनेशन करून आम्ही सगळे 36 मतदारसंघ हे 7 तारीखपर्यंत पूर्ण जातले। 5 तारखेर आमचे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंगजी येतात, ते काय मतदारसंघांनी, आणि आज आम्ही जी बैठक केली कोर टीमीची, कारण आम्ही सगळं जो प्रक्रिया केल्या निवडणुकीची ताचो निहाळ मातसो कोर टीमीक सांगचो पडटा, तातूंत कितें बदल आसा जाल्यार तांकां। तशेंच जिल्हाध्यक्ष जे निवडणूक जातली तेचे आमकां एक प्रत्येक मतदारसंघा भितर एक मंडळ अध्यक्ष आणि एक ताचो आनी एक प्रतिनिधी असे 2 जाण आमकां जिल्हाध्यक्षाच्या निवडणुकीक वोटर जाय पडटा। वोटर लिस्टूय तयार केले, ते दाखयले, आणि स्टेटीच्या निवडणुकी भितर प्रत्येक मतदारसंघात एक स्टेट रिप्रेझेंटेटिव्ह मंडल रिप्रेझेंटेटिव्ह विल वोट फॉर द प्रेसिडेंट। अध्यक्ष जानेवारीच्या एंड पर्यंत कंप्लीट जातलो प्रोसेस। हांगाल्यान आमी नांवांय धाडल्या, ऑलमोस्ट आमी गोंय भरल्यान एक 6 नांवां ही आमी हांगाल्यान धाडल्या। फायनली आमचे जे आसा पळय ताचे स्टेट प्रेसिडेंटाचे हे निवडणूक जे आसा पळय ते फायनली दिल्ली ते सगळे वेगवेगळे नांवाचेर चर्चा जाता फायनल कशें आसा तें आयज आमी कांयच सांगपाक शकना, आनी तेजेर आमी कशें आसा की सगळो प्रोसेस जो आसा तो सगळो प्रोसेस दिल्लीक जाता। पार्टी भितर केन्ना कोण इच्छूक आसना, आमचे पार्टी भितर एक पार्टीची जी जबाबदारी दिता ती आमी सगळ्यांनी घेवची जबाब आसता। सूत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दयानंद सोपटे, दयानंद मांद्रेकार, दिलीप परुळेकार, नरेंद्र सावयकार, दामू नायक आणि बाबू कवळेकार ही नावां दिल्ली धाडटले म्हूण कळटा। प्रुडंटा खातीर रुपेश राव।